वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 2021 आयच्या दिसाच्यो समेस्त गोंयकारांक आनी सगळ्या लोकांक म्हज्यो खूब खूब शुभेच्छा। आयच्या दिसाची थीम आसा इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। पुराय सगळ्या गोंयकारांक हांव इकोसिस्टम रिस्टोरेशन करपा खातीर तुमकां आव्हान करता। पुराय वर्सभर इकोसिस्टम रिस्टोर करपा खातीर आमी सगळे जाण मेळून काम करुया। आमचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गेली कितलीशींच वर्सां खूब बऱ्या पद्दतीन काम करता। तेजो नियाळ घेवपा खातीर आयज वर्ल्ड एनवायरमेंट डेच्या दिसा निमित्तान हांव तुमकां शुभेच्छाय व्यक्त करता आनी म्हज्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचें काम तुमच्या मुखार दवरता। जवळपास 3 लाख मॅन डेज हें काम आमी समेस्त आमच्या स्वयंपूर्ण गोंयच्या निमित्तान म्हज्या तरणाट्या भावा भयणींक दिवपा खातीर आमचें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कार्यरत आसतलें। एनवायरमेंट डेच्या निमित्तान आमी बायोडायवर्सिटी ही मेंटेन करपा खातीर सदोदीत फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हें काम करीत आयिल्लें आसा। दर वर्सा वन महोत्सव हो जुलय पासून सप्टेंबर पर्यंत खूब मोठ्या प्रमाणात साजरो केलो वता। ह्याय वर्साक आमी आमच्या सगळ्या आमदार आनी सगळ्या पंच सरपंच हांकां ज्या ज्या प्रमाणात तांकां जी झाडां लागतलीं, मागीर ती मेडिसिनल प्लांट आसतली, ऑर्नामेंटल प्लांट आसतली, फ्रूट बेरिंग ट्रीज आसतली, ही सगळीं फुकट उपलब्ध करून दिवपाचें थारायलां। आनी आयजूच आमी आमच्या पणजेच्या कांपाल गार्डना वयल्यान जांकां ज्या पद्दतीची प्लांट्स जाय ती तांच्यांनी व्हरची आनी निदान ह्या वर्सा खूब मोठ्या प्रमाणात वन महोत्सव आमी मनोवया हें तुमच्या लागीं मागता। निश्चितच म्हाका दिसता त्या निमित्तान वन महोत्सव खूब मोठ्या प्रमाणात आमी साजरो करतले। आमी दर वर्सा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटांत वेगवेगळीं कामां करता। ह्या वर्साक आमी जवळपास 100 वॉटर बॉडीज ह्यो फॉरेस्टांत तयार करपाच्यो ठरयल्या आनी त्याच निमित्तान 5 लाखां पेक्षा चड सॅम्पलिंग ही रोवपाची थारायल्या। जवळपास आमच्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान 250 युवकांक हे नेचर गायड्स म्हणून ट्रेनिंगूय दिल्ली आसा। त्या निमित्तान वेगवेगळ्या भागांतले 250 युवक हे नेचर्स गायड म्हणून ट्रेन जाल्या। जवळपास 50 वैद्य मित्र आमी रजिस्टर्ड करून घेतल्या आनी त्या निमित्तान आमच्या अभयारण्यांत मेळपी जंगलांत मेळपी वेगवेगळ्यो वनस्पती ह्यो वैद्य मित्रां खातीर एवेलेबल आसतल्यो। वेगवेगळे स्पेशल इव्हेंट्स आमी प्रत्येक फावटी ऑर्गनायज केल्या। तितूंतल्यान बर्ड फेस्टिवल आसतले, फॉरेस्ट फूड फेस्टिवल आसतले, टर्टल कन्जर्वेशन्स आसतले, फॉरेस्ट फन डेज आसतलो, बर्ड वॉक आसतलो, अश्यो वेगवेगळ्यो एक्टिविटी दर फावटी आमी ऑर्गनायज केल्या। मागीर ते मोल्या बायोडायवर्सिटी पार्कान आसतले किंवा आमच्या म्हादईच्या अभयारण्यान आसतले। म्हाका दिसता आमची वेगवेगळी अभयारण्यां आमी वेगवेगळे कडेन खूब बऱ्या पद्दतीची डेव्हलपूय केल्ली आसा। आमी वेगवेगळ्यो नर्सरीज जायत्या जाग्याचेर डेव्हलप करीत आसता आनी ताकाच लागून अंदूच्या वर्साक हरवळ्यांतलें उपवन आमी खूब बऱ्या पद्दतीचें डेव्हलप केलां। त्याच बरोबर आमी धारबांदोडा हांगासरूय बी आमी एक उपवन डेव्हलप करून दिल्लें आसा। आमी इको टुरिजम हें प्रमोशन करता। ती वायल्ड लायफ सेंच्युरी बोंडला हांगासर आसतलें, मोल्या आसतलें, खोतीगांव आसतलें, हे इको टुरिजम डेव्हलप करपा खातीर सरकारान खूब मोठ्या पद्दतीचो प्रयत्न केल्लो आसा। ह्युमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट ज्या वेळार जाता आनी एखाद्याक आमकां कॉम्पेन्सेशन जर दिवपाचें जालें आसत जाल्यार आतां पर्यंत आमी 10 लाख हो रिलीफ म्हणूनय बी लोकां खातीर दिलो वता। आमी पळयता की आमची कंटिन्युअसली डेडिकेटेड वायल्ड लायफ रेस्क्यू टीम ही 24/7 सदोदीत कार्यरत आसा। म्हाका दिसता गोंयच्या समेस्त सगळ्या भावा भयणींक हांव आव्हान करता की आमी एनवायरमेंटाचो समतोल दवरपा खातीर वर्ल्ड एनवायरमेंट डे आयच्या दिसा आमी म्हटलां इकोसिस्टम रिस्टोरेशन हो दवरपा खातीर सगळ्यांनी मेळून जर काम केलें, सरकार आनी सगळ्यांनी मेळून काम केलें जाल्यारूच आमी इकोसिस्टम रिस्टोरेशन करपाक शकतले। हांव परत एकदां तुमच्या लागीं मागता वर्ल्ड एनवायरमेंट डेच्या दिसा इकोसिस्टम रिस्टोरेशन करुयात। देव बरें करूं।